पाठवून ठेवायची. Hermoso, Gesù Trucarem pasca anandaso Sergadai jiha baldevaso Tachasretandu mitalkello
हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमचे आणि सगळ्या संसाराची काबूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमचे आणि सगळ्या संसाराची काबूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमचे आणि सगळ्या संसाराची काबूत कर. तुझ्या भीकमुखाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सोडून येशू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत रत्न आणि देव जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावणारी 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 हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काबूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काबूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काबूत कर.
तुका विडयता तुझ्या दिग्मगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सोडून जरा जेजू ख्रिस्ताची थोड निरगत आत्मा आणि देवपण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पार 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 ये भगवंता देवा ये भगवंता भगवंता ये भगवंता हमारा आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता भगवंता ये भगवंता हमारा आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता भगवंता ये भगवंता हमारा आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर
Sumia Gakutam Chika, Krista Gakutam Chika, Sumia Gakutam Chika, Krista Aikamka, Krista Dayana Aikamka, Saginja Deva Bapa, Deva Putra Sumya Taroka, Deva Povitratmya, Sandisma Trindadija Ekasa Deva, Bhagavanti Maria, Bhagavanti Deva Chemaya, Bhagavanti Aumkari Jaumkari, Krista Chemaya, Poisabe Chemaya, Devkutpe Chemaya, Bo Nitali Maya, Bo Niskalanti Maya, Katnatale Maya, Aput Maya, Magapatra Maya, Vichitra Maya, Shubodini Maya, Rashnarache Maya, Rondarache Maya, Bo Shani Aumkari, Manapatra Aumkari, Purvatam Pausalya Aumkari, Podvedara Aumkari, Dayali Aumkari, Viswasi Aumkari, Nitichar Shah, Janvaitya Siyasana, Amcha Santasacha Karana, Atmik Palmana, Man Pausalya Palmana, Bhakti Chaparamit Palmana, Gupta Goloba, Davida Chaparza, Kade Chaparza, Swarna Chamandira, Sulya Charka, Sargin Chadarvatia, Antepara Chaneketra, Pedistanje Balaiki, Atkanja Asriya, Ukestanje Buzavane, Kristavanja Adara, Budavanchirani, Kriyarkanchirani, Ravadinchirani, Apastalanchirani, Martiranchirani, Konpestaranchirani, Aumkarichirani, Sumesta Bhaktanchirani, Simbajakata Vingar Visambhulerani, Sargingetelerani, Gopo Itruzarichirani, Kutmachirani, Samadhanachirani, Devachesriye Samsarachayam Paap Kartale, Devachesriye Samsarachayam Paap Kartale, Devachesriye Samsarachayam Paap Kartale, Jadasaya Kalaje Devache Bhagavanti Maya, Amiyatavam Jagadam Amcha Mane Sodapar Vaparinaka, Sumsune Srinam Kasadan Sinival, Ananvaretani Salevi Aumkare, Bhagavanti Devache Maya Amapasad Vinatika. Zanaham Asayitras Zagamon Tasargaras Unasul Sundo Sasotoga Namira Kyagava Namara Nagayava Sasna
पथकांच्या परिबंधाचं विकसनतेच्या गरजाचं निजगड्याने करता खर्चाच्या कर कळीस्ताचे तुझ्या खर्चासारखे 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 मुलीच्या गरुबी कर्जा जा तू आमचे बचावी तुझी खुशी हम तुझ्या हातात लोड माती जाय तिथे तुका करतो आता तुझ्या हातात पुंडिता तुझी खुशी तुझी खुशी पूजन तुझ्याने काळीस परकी निडरते करतो ही मागणी रडून हा माता काले पोणी तुझी खुशी तुझी खुशी राजवट सलय अज्ञावेरी स्पिरितान बोलून जामच्या भावे तुझी सगळ्या लोकांमध्ये तुझी खुशी तुझी खुशी आवडलाय बाबा तुझी सशी दिसत निर्विषय अज्ञाताच्या बोचात कसं गरम तू
Dismuso sumtanaw, dirmaga apoy tanaw, Rav Jesu tu mujhe sangi, aik maga Rav maga, sunke dis galina ka, हातरून उर्मका तुझे घरी हात मुसो गट्टुंद दैरंतु माका अस्कथाव पारकी हाव कै बुसो नामका कोण दुसरो तो सोम्या मुजो आसरो सोड तुका सांग सोम्या कोणाक धरून पारकी हांव म्हूण म्हणटा मोक्षी म्हूण आडस मागता जन हांव दर्यो तूं कापुळटिसो जायनाका तूं रागार हांव म्हणून पडकून येवकार जा सोम्या चड बुंद तूं म्हजो बापाचे पुत्राचे सत्ता देवा स्वतः बापा सर्वांनी प्रतिचार
आता सर्वेच्या तुझ्या नावाचे उच्चारण तुझ्या राजम काय येऊन तुझे श्री सर्गाचा कृषी संसारांचा Amen.
Maria, Benedictus, Vijay, Sangatas, Demeter, Susem, and Spring, Fortune, Changes, Maria, Benedictus, Vijay, Sangatas, Demeter, Susem, and Spring, Fortune, Changes, Maria, Benedictus, Vijay, Sangatas, Demeter, Susem, and Spring, Fortune, Changes, Maria, Benedictus, Vijay, Sangatas, Demeter, Susem, and Spring, Fortune, Changes, Maria, Benedictus, Vijay, Sangatas, Demeter, Susem, and Spring, Fortune, Changes, Maria, Benedictus, Vijay, Sangatas, Demeter, Susem, and Spring, Fortune, Changes, Maria, Benedictus, Vijay, Sangatas, Demeter, Susem, and Spring, Fortune, Changes, Maria, Benedictus, Vijay, Sangatas, Demeter, Susem, and Spring, Fortune, Changes, Ay mababa ni Tuhan, ni pavitra niya,
नमामि
तुझे संगताश्रय तुझे पॉझिटिव्ह चेंजेस तुझे संगताश्रय तुझे पॉझिटिव्ह चेंजेस
Bagaimana
the
जर ख्रिस्तातय आम्ही मेल्याव तर ताचे सोवे आम्ही जियेतेल्या जर ताचे थंय आम्ही तिरावता तर ताचे सांगाता राजभर चलयतेल्या जेसू ख्रिस्त मेल्यांतलो प्रथम उठला महिमा आनी पदवी ताची ससना ससना जर ख्रिस्तातय आमी मेल्याव तर ताचे सोवे आमी जियेतेल्या जर ताचे थंय आमी तिरावता तर ताचे सांगाता राजभर चलयतेल्या पुनर्जीवन ख्रिस्त बदलून मरना या फुडें मरणाचें
काहीच माता मुलीना सर्वेच परमोस गौडी काहीच माका मुलीना काहीच माका मुलीना Bagi bermuso Jesu moso Rukarin asram Anandaso Sergadai jiham Bade maso Dajasretandu Medal kelo Himo jiham
कष्ट तेल्या Servesc portunce soveanso. Practovian servesc para
पवित्र बापा सर्वपद आणि ससनाच्या देवा आम्ही तुका सरपडून प्रार्थना तुझ्या साकरा जोसेफाचो आत्मो ह्या संसारांतलो तुझे सशी योग तुवें फरमायले ताका उजवाडाचो आनी शांती समाधानाचो जागो फोगो कर मरणाची दारां तो सुरक्षीत उतरून बसूं आनी भक्तांच्या निवासांत आनी अब्रामांत आनी ताच्या संतते बसयलेल्या बागे प्रकाशांत तो आसूं ताच्या आत्म्या कसलेंच नश्ट जायना जावं पगार वरतो तो पुना जिवंतपणाचो आनी इनाम दिवचो दीस उदेताना ताका तुज्या भक्तां बराबर पुना जिवंत कर ताचे अपराध आनी बागकां बोगोस आनी तो तुजे सवय आमार जिवीत आनी सस्नाचे राज सोडूं क्रिस्तां आमच्या सोमिया वरवीं आमचो भाव जोसेफ क्रास्ता त्या मरणाचो आनी दुखी आसलेल्या मातारा पासत प्रत्येक जाण मागया प्रार्थोवया काकूळ तुज्या बापा आनी सर बुजनुऱ्याच्या देवा तूं सासणीक मोगान आमचें जतन करताय आनी मरणाचो काळोख जिविताच्या बुसवाडान बदलताय दुकान सुस्कारतल्या तुज्या साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट कर म्हूण आमी कल्पने प्रार्थता सर्वेस्परा जा तूं आमचो आसरो आनी बळ आनी ह्या दुखाच्या काळोख आनी वेळा पातावन तुज्या मुखामणाची उसवडाक आनी शांतीक आमकां उबार तुज्या पुतान आमच्या सोमयान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनः जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें आनी ताचे सरशिंदा उशें कर आनी अविनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांत तुका सर दुकां पुसून येतले थंय आमच्या भाव भयणी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्तां आमच्या सोमया वरवीं सस्ना सोविशे तुझे
होईना तरी असता ही शिवाशे सूर्य तरी देवता मुझे स्वप्नातच म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी तुझे सशी देवा तुझे सशी कुसांपुनी म्हाका ओळखू लागी गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी होईना तरी असता ही शिवाशे सूर्य तरी देवता मुझे स्वप्नातच म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी तुझे सशी देवा तुझे सशी कुसांपुनी म्हाका ओळखू लागी गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी तुझे सशी देवा तुझे गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे
ना तुका आमी तरी मोगामी तुजो करता पळेव ना तुका गिताडारी आमी पाकिता तुजेर तीर बरवस्ता समुद्र मेघाल संसो ना तो मरण पळेवचो वाटेली तो नव्यो जिविताचो सौम्या कोणा लागीं वचूं आमी तुजी दया स्वातंत्र्या जिविताची देखून ना तुका आमी तरी मोगामी तुजो करता पळेव ना तुका गिताडारी आमी पाकिता तुजी तीर बरवस्ता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्यांचे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो आणि तुमच्या आत्म्याचो बे आसूं मोगाच्या बाबानो आणि बहिणीनो देवादीन जोसेफ क्रास्ता ताचे जीव कूड या देव तेंपलाक आमी हाडल्या ताचे पासून मागोवंक हांगासर आमी आयल्या ह्या संवसारांत जियेता आसतना मोगाचे जिवीत तो जियेलो संतोशाचें जिवीत ताणें वागयलें आनी बाबार्थ दवरन तो जियेलो आनी बाबार्थ ताच्या कुटुंबादारांक हेरांक शिकयल्लो आनी आज तो निर्जीव जावन निर्जीव कूड जावन ह्या तेंपलांत आसा ताचे पासून आमी मागया सर्वेस्पर देव ताची पातकां बोगसून दी आनी ताणें तयार केल्ल्या कुडांत सस्नीक जिविताच्या परिवारांत भरती जावंक जाय असो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे पवित्र गुट फावते परे संभ्रमूंक आमची पातकां वळखून घेवया. सांगाता आमी म्हणया सर्प देदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारो सांगता मोणान चिंतून तोंडां उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत पकी सदां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करून प्रार्थना मागता. सर्प देदार देव आमचे काकुळत करूं आनी आमचे पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थना तुजो पूत जेजू क्रिस्त मेलो आनी मरणांतलो पुणान जिवान जालो म्हण बाबार्थान आमी परगडता. ताचे सवें अंतरून गेल्ल्या जोसेफ तुज्या सेवकाक ताचे वरवीं पुणा जिवनपणाचे संतोषा पावय. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना.
सांपावलून रोमाघरांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. भाव भयणीनो, क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत मेलचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतले थवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतले. हे तुमी नेणांत. तशें आसता बापाचे महिमे बरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो तेंच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नान मारिफात आमकां क्रिस्त सोवे निकेपितल्यान आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यान. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सोवे एक जावं आमी मरोन जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातल्या. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सायब क्रिस्त सांगाता आमी कुर्सायला म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुट्टा. आमी क्रिस्त सांगाता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्त सोवे जियोंकूय पावतल्यात म्हूण आमी सत म्हणटा. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवांत जाला तो परत्यान मरणा म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. देवाचे उतार हे. मोजा सुम्या मोजा देवा तुका मोजो आत्मो तानेता. मोजा सुम्या मोजा देवा तुका मोजो आत्मो तानेता. देवा तूंच मोजो देव, तुझ्या दर्शनाक हांव अत्रेगून आसा. तुका म्हजो आत्मो तानेता. उदक नातलेले सुके धरणी बरी लालेता. मोजा सोम्या मोजा देवा तुका मोजो आत्मो तानेता. तुझ्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेता. तुज्या मोगाचो अनुभव जिवा प्राश्रेश म्हजे म्हूण तुजी महिमा वर्णिता. मोजा सोम्या मोजा देवा तुका मोजो आत्मो तानेता. सगळे म्हजे जिणेंत हांव तुका वाखणतलो. तुजें नांव काड हात जोडतलो. पोरवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. संतोषाच्या ताळ्यान म्हजे बोण तुका वंदितले. मोजा सोम्या मोजा देवा तुका मोजो आत्मो तानेता. कित्याक तूं म्हजो सदांचो कुमोगदार. तुज्या पाकाटाची सवलेका हांव संतोसता. म्हजो आत्मो तुका तेंगून रावता. तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळ धरता. मोजा सोम्या मोजा देवा तुका मोजो आत्मो तानेता.
बापा सर्गाने प्रितुमेचा दुनिया तुझी स्तुती करता गिरत्यां राजाचे गोडलाना तुवे उगडला हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो आणि तुमच्या सवे असो जुवांव पोरमाणे शुभ अर्थ म्हण महिमा तुका सुम्या जेजू येवन पावताना लाजराक पोंडांत दवरनू 4 दीस जाले म्हणून ताका कळीत जालें म्हाका पयस नातलें सुमार 2 मैलां भितर आसलें म्हूण येत शहराचे सबार जुदेव मार्था आनी मुरयेक मेळोवंक तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हणून आयिल्ले जेजू येता म्हणून आयकतच मार्था ताका मेळोवंक म्हणून फुडें गेली पूण मोरी घरास रावली जेजूक पळोवन मार्थान म्हळें सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हणून हांव जाणा जेजून तिका म्हळें तुजो भाव जिवंत उरतलो मार्था म्हणाली तो निमाण्या दिसा म्हणून हांव जाणा जेजून तिका सांगलें हांवच पुनर्जीवनपणांनी जीव जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मरसो ना हें तूं सत मानताय तिणें जाप दिली वय सुम्या संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुजसो म्हणून हांव सत मानता सोम्याचे शुभ अर्थ म्हण वखणी तुका जेजू क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो प्रत्येक जावन दुखेस्त कुटुंबाच्या संध्यानो आमी अर्येकली ह्या संवसारी पळयनारे हर एका दिसा आमी आमचे पयन सुरवात करता आनी ते पयन संपवून परत आमी घरा फाटीं येता येत आसतना आमकां मोगाचो जागो म्हळ्यार आमचेच घर आमी जल्म म्हणून ल्हान व्हड जाल्ले आसूंक पुरो वा उपरांत आमचेच म्हणून आमी बांदल्लें तें घर व्हड आसूंक पुरो वा ल्हान आसूंक पुरो कशेंय आसल्यार तें घर आमकां मोगाचें देखून आमी खंयसर गेल्ल्या वेळार परत आमच्या बिडाराक येवंक आमी आशयता कित्याक थंयसर आसा आमचें जिवन आनी एक सत मोगाच्या बाबा भयणीनो थंयसर जिवन आसा तरी तें तात्कालीक पूण आमकां क्रिस्तवांक भावार्थ्यांक हें तात्कालीक वा थोड्या काळाचें संवसारी जिवीत संपल्या उपरांत सर्गेच्या निवासाक आमकां भायर सरून वचूंक आसा थंय जावन आसा तें शाश्वत घर आमच्या बाबा जोसेफ क्रास्ताक 84 वर्सां आदीं ह्या संवसारी तो जल्मातना ह्या संवसारी म्हणल्या पैनाक ताणें पांय तेंकुल्लो आनी आयच्या दिसा ताच्या मरणा मुखांतर ह्या संवसारी पैनाक ताणें आदेवस मागला आनी सासणीक जिविताक
शाश्वत घराक तो बायसर गेला. खंडीच मोगोच्या भवण आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याक 2 घरां आसात म्हणयेत, 2 जागे आसात म्हणयेत. एक तात्कालिक आनी एक शाश्वत. जेजूच्या जिवितांत ताका थंयसर घरां आसलीं आनी जायते फावटी ताणें ताच्या मोगाचें घर जावन आसलें बेतानिया. आनी थंयसर मार्ता, मरी आनी लाजार थंयसर जियेताले आनी तांच्या त्या मोगाच्या जिविताक जेजू मेस वाल्लो. आनी जायते फावटी त्या घराक तो भेट करूंक वेतालो आनी थंयसर तांच्या सुखा दुखांत वा जेजूच्या सुखा दुखांत हें कुटाम मोगाचें जावन आसलें. जेजूच्यो गरजो ती सुदार दिसताली. आनी ह्या एका कुटुंबांत मरण जाल्लें आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकलें. आनी जेजू थंय तावणू पयस नातुल्लो, चड उणें 2 मैलां पयस म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. जाल्यार जेजू ताच्या लाजराच्या मरणा दिसा थंयसर पावोंक नातुल्लो. एक सवाल आमकां दिसूंक पुरो, जेजूच्या मोगाचो सीस मरण पावलो तरी कित्याक येवंक ना? हाका जापी आमी जायते फावटी आयकल्यात. कित्याक जेजून संवसारी जिविताक प्रामुख्यता दिवंक ना, पयलो जागो दिवंक ना. बागार जेजून देवाच्या राजाक पयलो जागो दिल्लो. आनी लाजार मरण पावल्या वेळार जेजू थंयसर लागसार देवाचें राज परगट करनासलो. आनी देवाचें राज परगट करता आसतना जायतो लोक जेजूक आयकोंक, जेजूक मेळोंक येतालो. आनी त्या लोकांक सोडून लाजराच्या मरणाक येवंक जेजू सोकोंक ना. देखून जेजूक पयल्यानचें कळीत आसलें आसूंक पुरो, हांव म्हजें देवाचें राज परगट कर जाल्या उपरांत हांव त्या घराक भेट करूंक वेतलो. आनी तांची आशा कितें आसा ती आशा हांव पोंताक पावयतलो म्हणलें जेजूक पयल्यान तें कळीत आसलें आसूंक पुरो. देखून जेन्ना 4 दिसां उपरांत जेजू थंयसर पावता, तांचे लागीं उलयता, तांच्या गरजांक स्पंदन करता, तांची दुखां पुसता आनी तांच्या जिवितांत संतोश दिता. आनी त्या संतोशाचें घडी जावन आसा मोगोच्या भावा भयणीनो. मरण पावून 4 दीस जालो जाल्यार लाजरा भायर ये म्हणटाना तो भायर येता आनी मरण पावल्लो थंयसर जीव जाता आनी त्या आपल्या भावाक आपल्या भयणीच्या हातांत थंयसर दिता. दुखेस जाल्लें कुटाम थंयसर संतोशान भरता आनी जेजूक आनी थंयसर आसल्या सक्कड जेजूक दिनवासूंक अर्गां दिवंक येदोळ पर्यंत आमी असलें पळोवंक ना म्हणलें तो उद्गार थंयसर आयकोंक मेळटा. जेजू मरणा वेळार नातुल्लो तरी उपरांत थंयसर पावलो आनी दूख संतोशान बदल्लें. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या संवसारी पळयना वेळार आमची पावलां काडटा आसतना जायते फावटी आमी कश्टाक सांपडटा, पिडे शिडेक सांपडावता आनी ह्या वेळार आमी उलो मारता देवाक. जेजूक आमी उलो मारता आनी ह्या वेळार जेजू आमकां आयकता. आमी मागल्लें मागणें त्या मागण्याक तो स्पंदन करता आनी आमकां बरी भलायकी दिता. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत हाका आमी साक्ष जावन आसा. देखून जेजू कितें आमकां आयच्या दिसा संदेश दिवंक आशयता. संदेश तसो इतलोच, म्हज्या ल्हाना भावा भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. आनी कदाळ हें आमकां करूंक साध्य आसा ह्या संवसारी जिवितांत. संवसारी जिवितांत आमकां देवाचे उपादेश आमी आयकून त्या प्रमाणे जियेल्या वेळार मात्र त्या उपादेशाचो सार्थकतें कितें म्हणलें आमकां समजता. ताचो सार कितें म्हणलें आमकां समजता. देखून ह्या संवसारी जिविता वेळार जावं पुरो आमचें संवसारी पळयन 4 दिसांचें आमी ह्या संवसारी येता ते शुवर न्हय तरी, पूण ह्या संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत आमी ह्या संवसार सोडून वेता म्हणलें तें शुवर जावन आसा. कित्याक हर एका मनशाक हें पळोवंक आसा म्हणलें सत आमी वळखून घेवंक आसा. देखून आज आमच्या भावाच्या मरणांतय आमी दूख पावता आसतना ताचें संवसारी जिवीत 4 वर्सांचें लांब संवसारी पळयन ताका फावो केल्लें
आनी ह्या वेळार एक भुरगो जावन एक तरणाटो जावन एक कुटुंबाचें जिवीत वेंगून कुटुंबादारां संगी भुरग्यां बाळां संगी तो ताचें जिविताचें पयन मुखार सोन गेल्लो खंडीत जावन ताच्या भुरग्यांचें जिवीत पळयतना आपल्या बापायच्या जिवितांत ते असले बरे शेगूण आसले म्हणून सांगल्यान कितेंच दुबाव वचना कित्याक हर एका गरजेवंतांक पावचें बरें मोल तांचे थंय आसा कोण म्हजो भाव म्हजी भयण कश्ट जाता ताका आमी स्पंदन करीत म्हणलें एक चिंताप ताच्या भुरग्यां थंय आमकां पळोवंक मेळटा आनी हें सगळें आपापीच येना बागार आमकां कोणीय तरी एक प्रेरक आसा जाल्यार मात्र आमी ताचें तांव शिकोवंक साद जाता आनी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमची प्रेरकां जावन आसात आमची वडिलां जर तर वडिलांच्या जिवितांत बरे शेगूण आसात बरें ते आमकां शिकयतात ते आमच्या जिवितांत आमकां कार्य करूंक सादी जाता देखून आमच्या भावा खातीर आज आमी देवाक अर्गां दिवंक पावो कित्याक 84 वर्सांचें जिवीत ताका दिल्लें आनी त्या जिवितांत आमच्या फिरगज कुटुंबाचो एक सांदो जावन ताका दिल्लो आनी त्या सांदेपणा मुखार जायते बरेपण ताच्या मुखार जाल्लें ताच्या भुरग्यां बाळां मुखांत आमच्या फिरगजेक बरेपण जावंक ताणें वाट दाखयली आनी तें सगळें जाता आसतना आमी देवाक अर्गां दिल्लें अशे भायर कितें जाय मोगाच्या बाबा भयणीनो हांवें सांगलेले प्रमाणे म्हज्या ल्हाना बाबा भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें ह्या संवसारी जिवितांत वो आमचो भाव ह्या संवसारी जियेत आसतना जावं पुरो ताणें केलां वा ताच्या नांवांनी हेरांनी केलां जाल्यार खंडीत जावन आयच्या दिसा जेजू ताका आशिर्वाद दिता ह्या संवसारी जिवितांत तुवें सोंसुल्ले कश्ट पुरो तुजें जिवीत पुरो आनी हे फाटी म्हजे सरसी म्हणून ताका आज आपोवन व्हेलां देखून आज आमी दूख पावचें न्हय बागार आमी संतोश पावोंक जाय कित्याक ह्या आमच्या भावाक आमकां दिल्ल्या खातीर आनी त्या भावा मुखांत आमकां केल्ल्या बरेपणा खातीर आनी ताच्या कुटुंबाक आमकां दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिता आसतना जेजू ह्या संवसारी केवळ 33 वर्सां जियेलो आनी ताच्या मोर्चे प्राय न्हय तरी बापाक ताची गरज आसली आनी बापाची खुशी ताणें ताच्या जिवितांत केली देखून म्हाका बाबा भयणीनो ह्या संवसारी जिवितांत आमी कितले लांब पयन कितले वर्सां ह्या संवसारांत आमी जियेवतां तें गरज न्हय बागार आमकां मेळिल्लें तें संवसारी जिवीत आमी कशें जियेतां कशें आमचें जीवन सारतां तें भोव गरजेचें देखून आमकां जर तर अवकाश मेळटा एकामेकाक सांगात दिवंक एकामेकाची दुकां पुसूंक एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक जर तर आमकां आपोवणें मेळटा जाल्यार जर तर म्हाका साध्य आसा जाल्यार त्या उतरांक त्या गरजांक स्पंदन करचे मुखांत्र म्हजें सांगातपण हेरांक दिवचे मुखांत्र आमकां बरेंपण करूंक साद जाता हें आमकां केवळ साध्य संवसारी पळयना वेळार मात्र फाल्यां म्हाका करता म्हणून हांव सांगता जाल्यार फाल्यांचो दीस म्हाका येवंक सोना कित्याक फाल्यां हांव पांय तेंकता आसतना तो आज जाता देखून टुमारो म्हणलो शब्द आमच्या जिवितांत केदाळ येवंक सोना त्या वेळा आमी पांय तेंकता आसतना तो टुमारो आसलो टुडे जाता परत टुमारो म्हणून आमी सांगलें जाल्यार तो दीस आमकां मेळचो ना देखून आज जर तर म्हाका कितेंय बरेंपण करूंक साध्य आसा आपोवणें आसा जाल्यार आज हांव करूंक फुडें सरलो जाल्यार खंडीत जावन बरेंपण साध्य आसा देखून म्हाका बाबा भयणीनो आमच्या बाबाक आज आमी सस्नेक विशव मागता आसतना ताणें ह्या संवसारांत केल्लें बरेंपण तसो सोमी स्विकार करूं दी आनी ताच्या बरेंपणा खातीर ताका ही गरज आसचें सस्नेक जिविताचें इनाम पावो जावं दिवन मागता आसतना ताच्या त्या मरणा वरी दूख पावतयल्या त्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तसो सोमी बुजवणदार जावं दी थोडे सुबेड आनी आल्तारीर उडो आनी वायन आशिल्लो ताचे मांस आनी रगत बदलतना त्याच सोमयाक आमी सांगता आसतना तो सोमी म्हज्या जिवितांत वा म्हाका कितें करूंक वाट दाखयता ती वाट आमची करूंक घेवया त्या वाटेन चलया आनी ह्या मुखान एकामेका बरेंपण करूंक तसो सोमी आमकां आदार दिवं आमेन. स्वीकार कर सोमिया हे फोन जिन्हें
तुझ्या सुखाचे धुळे पडून वेचा पहिले करतो ते तुझ्या मोगाचे दैविक फुलांचे लाल तुझ्या सैमिक जिणे वरवी मोजा स्थान केदीं फावोना म्हाका पूण तो इन्कार करनाका स्वीकार कर सोमी आहे फोन जियेन मोजा सुखाचे धुळेन पडून वेचा पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या लेख्या पयसुबेच्या दवाक सुरक्षपर म्हणून घेऊ. सर्वेस्परा तुजी काकुळत मागून जोसेफ तुज्या सेवकाचे सडवणे खातीर कलतेपण आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तुजो पूत मोगाळ सडवंदार म्हणून ताणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो तर तो ताका दयाळ म्हूण सुबेदार कसो आतां मेळ्ळो म्हणून नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. तुमची येतण राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या अतल्यो सोबे आसो तुमची काळजां उबारा आमी तीन सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाधीन वासुया वै अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदार आनी सासनाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो काय दोनी तीस आनी आमच्या फायत्यासो सगळीं आमी मरणान संवच्याक तो आपूण एकलो मरो कबूल जालो आनी तुज्या सांगाता सगळीं सासनाक जियोवच्याक ताणें आपलो जीव ओपून दिलो. देखून देवदूतांच्या दळबरां सांगाती संतोषाच्या उमाळ्यांनी बरोवन तुजी स्तुती ही गायता. सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर देखून दवा भरे तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दानां पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाजून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त केयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परे जेवण जातस ताणें काळस घेतली तुका नव्यान दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त केयात आनी हंतले पेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नवे आनी सस्नीक काराराचे रगत पत्कांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सबारां पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्था सोगुल सोमिया तुझे मरणावी संभ्रमता आणि तू परत येस तुझे पुनर्जीवन पण परगडता. देखून सर्वेस्परा समया जेजूच्या मरणाच्या आणि पणाजवानपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवीत सवंडो आनी सडवणेचे खालस भेटयता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भगिवंत बापा आनी पीटर पावल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगांत संपूर्ण कर. तुज्या सेवाकाचो जोसेफ तुज्या सेवाकाचो उगडास कर. ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें ताका खालचे दिसा आपोवन वेलोय. तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो तसोच ताच्या पुनर्जिवंतपणाचोय तो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनाच्या बरवशान अंतरण गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणी सोय उगडास कर. आनी तुज्या एका कोळतीन अंतरल्या सुमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची एका कोळत कर म्हूण आमी मागता. अशें भगिवंत ओंकार मरये देवाचे माये सांगाती भगिवंत जुजे तिचो पोती भगिवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर ससनाच्या जिवीतांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगत आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्पत्वेदार बापा सन्मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दीर्घीवन म्हणोवया. आमच्या बापा सरकींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास येव. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलें आमकां निवार. दयकुणया जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अत्रेकतले आमकां तुज्या उदारकां कोळतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सुटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदत्ता आमळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची गागुत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची गागुत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळयात ते देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ते सुभागी
सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फोवना पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडीन म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, या आमच्या संसाराच्या पैना वेळार तुझ्या पुताच्या मांस आणि रगत आमच्या वाटेचे जेवण जावंक तुवें दिलें, तर या पवित्र जेवणांत तुवें पसलेले जोसेफ आमच्या बाबाक सासणाच्या जेवणांत आतां बसाय म्हण आमी कालतेपणी मागता. तुमची येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सरपत्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वोडकार. मोगाचे न्हू आमच्या गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष जॉन क्रास्ता सो बापाय जोसेफ क्रास्ता आयच्या दिसा फांत्यार तो मरण पावलो आनी आज तेजे मरणाची रीत आमी संपयली. ह्या संदर्भार फिरगस गवळी परिशद आनी तशेंच फिरगसगारां तर्फेन आमी तुमचे पासत मागतल्या आनी तुमकां श्रद्धांजली पाठयतल्या आनी सर्वेस्पर देव तुमकां बजवणदार जावन दी म्हणून आमी मागता. देवादीन जोसेफ क्रास्ताच्या आत्म्याक हप्त्याच्या मेस येवनच्या बुधवारा दीस 26 तारखेर सकाळी 9 वरांक दवरला. कुटुंबाच्या तर्फेन मोगाचें आपोवणें आसा. तशेंच हांगासर जोसेफ क्रास्ताच्या मोगान हांगासर आयलेले माणदी बाप जॉन बॅप्टिस्ट मोरास ताणें आज शर्माव दिला. तांकां हांव कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें कर म्हणटा. आनी तशेंच कुटुंबाचो याजक माणदी बाप जीवन डिसोजा तांकांय हांव देव बरें कर म्हणटा. आतां श्रद्धांजली पाठयतात जोसेफ मंतर सांजवान दुसरो वाडो. मनशा जिणे जाला एक सोपान कशी, वळच्या उदका परी ती वळोन वेची. सकाळींच्या वेळार फुलता त्या तणा परी, सांजेर बावन सुकता ही मनशा जिणी. मोगाचेनो फूल आपणा खातीर फुलाना, सूर्यो आपणा खातीर प्रकाशना, बगार सोमेस्तां खातीर. होस देय समजून आपल्या जिणेंत रुतैकी मलगडो जावन 1/11/1942 नारांपाडीन्स जल्म घेतलो आनी आपले प्राथमीक शिक्षण नारांपाडीन्स संपयलें. लग्नाची प्राय बर्तस उक्कीनडकाच्या लुसी डिसोजा लागीं 27/4/1967 लग्न बसांत एकवटलो आनी कुटुंबा जिवितांत 5 जाणां भुरग्यांचे देणे देवान तांकां फावो केले. मलगडो जावन जॉन, दुसरो रॉनी, तिसरे विन्नी, चवथे आयरीन आनी 11चे सुनीता रोज. दीस वेता कुटुंबाची भुरग्याबळांची वर्ती जबाबदारी ताका आसली. देखून दिसपडत्या ग्रासा खातीर विविध काम ताणें केलां. विशेष रितीन सांगचें जाल्यार फातरांचे तशेंच म्हणलें फातरांचे पाणे आसले. आतां पुरा मिशन आसात. पयले हातांतच फातर कातरचे आसले. 6 जाणांक आपल्या पाण्यांत काम दिवन एक वर्तो मेस्त्री तो जाल्लो. हर एक कामाच्यांनी ताची होगळीक उसारतले. म्हजोय पप्पा ताच्याच पाण्यांत काम करनासलो. अशें ताच्या दिसपडत्या ग्रासा वरवीं आपल्या भुरग्यांक बरें शिकाप दिवन उंचल्यार फावयली शाती ताची. बापायची देख घेवन आज ताची भुरगीं आपल्या कामांनी सेवेद्वारी सबार कुटुंबाक आदार जावन आसात. ताचीच भुरगीं जॉनी आनी रॉनी तांचेच स्वंत बिझनस करून सबारांक काम दिवन उंचल्या फावंड्यार फावल्यात.
हाका सक्कडी बापायन दिल्लें वर्ते मार्गदर्शन. देवादीन भाऊ जोसेफ क्रासा विशीं सांगचें जाल्यार तो एक सादो मनीस. हांसो ताच्या तोंडार सदां आसतलो. मागणेर जर ताच्या कुटुंबांत सुखां नासतलें. भलायकी आसता पर्यंत मिसाक येतलो. कश्टांत आसल्या कुमोक दिवच्यांत उखललो हात. कुटुंबाचो विशेश मोग ताका आसलो. काजारा रोसा संदर्भार घुमटां पडोवची पदां गावची एक वर्ती काला ताचे थंय हांवें पळयल्ली. कोणायकी दुखय नासलो. शेजारा कडेन आक्रिस्तांवा कडेन वर्तो संबंद ताणें दवरलो. अशे गरजेवंतांक कुटुंबाच्यांक एक बरो समार्यागार जावन आसलो. पूण आज केवल एक उगडास मात्र. अशे 84 वर्सां जिणेंत ताची भलायकी बरी आसली. फाटल्या 2 वर्सां तावन मात्र इल्ली बरी नासली. फाटल्या 2 म्हयन्यां तावन ताची भलायकी सड्ड बिगडली. अशे भुरग्यांनी बऱ्या आस्पत्रेंत ताची चिकित्सा दिवंक प्रयत्न केल्ले. तरी देवाची मांडावळ विचित्र. 84 वर्सांचें लांब जिवीत समतस रसनारान ताच्या गोपांत आयचे सकाळी ताका पाटी आपयले. अशे आपल्या कुटुंबाक संवसार मिसावंक आदेवस म्हणून आपल्या बापाच्या घरा पाटी गेलो. आमचो मलगड भाऊ अस्वस्थ आसतना ताची जायत्यांनी सेवा केल्ली. मागणें बसयल्लें. ताका बुजवण पटयलें. सगळ्यांकी कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं. प्रत्येक रितीन बाबाक बरी आत्मीक रितीन तयाराय करूं आनी तवळ तवळ क्रिस्त प्रसाद दिवन आत्मीक रितीन कुमक केल्ल्या विगार बापांक कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं. तशेंच आयच्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर कुटुंबाक बरें मागिल्ल्या विगार बापांक तशेंच अत्युत्तम शर्माव दिवन कुटुंबाच्या बुजयल्ल्या बाब जॉन बॅप्टिस्ट मोरस बापांक तशेंच 6 बेटवणी केल्ल्या बाब जिवनाक कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं. हांव देव बरें करूंक आशेतां आविला कॉन्व्हेंटाच्या सिस्टरांक तवळ तवळ कुटुंबाची भेट करून मागणें करून बुजोवन पटयल्या सर सिस्टरांक कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो भाव अस्वस्थ आसतना वैद्यकीय रुपांनी सेवा दिल्ल्या म्युरल शेर्ली फिजिओथेरापी दिल्ल्या मेलरॉय हांकां कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं. विशेष रितीन भावाक चिकित्सा दिल्ल्या युनायटेड हॉस्पिटल कासरगोड तशेंच कोऑपरेटीव हॉस्पिटल मुळ्ळेरिया डॉक्टरांक नर्सांक आनी सिबांदींक कुटुंबा तर्फेन उपकार बावडटा. कुटुंबाची भेट करून मागणें बसयल्या SVP संघटन लिजन ऑफ मेरी उपळा अर्सुलेन मेळ इतर संघटनाचो उपकार आटयता. विशेष रितीन वाड्याचो गुरकार मनोज सिल्वेस्टर सर वाड्यागारांचो इतर वाड्यागारांचो फिरगस कुटुंबाचो सर कुटुंबाकारांचो सैयदाराचो तुमच्या मागण्याक देव बरें करूं. आखरेक मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमच्या भावाच्या आत्म्याक शांती मागिल्ल्या सर याजक बापांक धर्मीक भयणींक कुटुंबादारांक सैरेदेरांक सगळ्यांकी एकाच उतरान देव बरें करूं. तर ह्या संवसारी 84 वर्सांची लांब जिणी जियेवन सर्गाराजाच्या पैनारासच्या आमच्या भावाक तोच समी देव सर्गाराजान स्विकार करून सर्गाच्या संभ्रामीक वांटेली करून दी म्हूण आम्हा समेस्तांचे मागणें जावं दी. ताचे पत्नीक भुरग्यांक 9 जाणां नातरांक कुटुंबादाराक देव बुजोवन दी आनी ताच्या मरणा वरवीं उणें पडिल्ले सर तो समी देव भरती करून दी म्हूण मागून ही श्रद्धांजली सर्वां तर्फेन हांव भेटयता. आदेवस 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 तुका बावा. परत आमी तुका सर्गराजांत मेळटा पर्यंत. एक घडी उबे रावया. सस्नसो विशय दी ताका हे सुम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर पंपोवन दी. आमेन.
मेल्ले कुडीक मातयेक लावंसो कायदो भावार्थ्यांचे साली प्रमाणे पाळतना धन्या देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची आमी मातयेक लायताव ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी तसो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यान मेळूं. अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतांनो ताच्या दारात येया, सर्वेस्पराच्या दूतांनो ताका मेळून घेया. अज्ञाताचा स्वागत देऊन परमेश्वरा आदीं तो करा. तुका आपयलोलो जेजू तुका स्वागत करो. अब्राहमाच्या गोपान देवदूत तुका वरून पावो. सजनाचो वेशेव सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय. देवाच्या भाग्यवंतांनो ताच्या दारात येया, सर्वेस्पराच्या दूतांनो ताका मेळून घेया. अज्ञाताचा स्वागत देऊन परमेश्वरा आदीं तो करा. भोव दयाळ बापा, आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्ता संगता पुनर्जीवन तो जातलो म्हूण थीर बुरवश्यान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक साबार देण्यांनी तुवें भरलोय. अशी तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ता थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तुका कुळतीन मानून घे. तुज्या साकराक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसाव ती भवार्थ्यांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दी शिकर. अशें क्रिस्ता सवे पावून तुज्या संगाता आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काल जियो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवदूत तुका वैकुंठान घेऊन बरो. तुझ्या येण्या वेळी रक्षाची तुका स्वागत करू. आनी सर्गींच्या जेरुजाल्या शेरा बरं पावो. पवित्र तंबाची सुवाते खावेता. देवाच्या घरात हावेता. पवित्र तंबाची सुवाते लागी
प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विशेव घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडी निके पुंगनान ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो भरवसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकराक शांत विशेव मेळो. तूंच आमचे पुनर्जीवनपणाने जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश भोगूंक ताका पावय. तू जी येताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणासरशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो ख्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी विनाशी करतलो. देखून आमच्या भावाक सोम्याचे अधीन करूया. सोम्या आपले शांतींत ताका वेंगू आणि निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करू. आमच्या भावा पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जीवनपणाने जिवीत. म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आणि म्हजे थंय जियेता आणि म्हाका सतमानता तो ससनाक मरचो ना. लाजराच्या पोंडार तुरुडले सोम्या आमची दुकां पुसून काड. मेल्ल्यांक जिवंत केल्ले आमच्या भावाक ससनीक जिवीत दी. आपल्या पापरडल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या भावाक तुज्या राजांत घे. आमच्या भावाक पवित्र स्थाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान तुजे मोर मारली. तुज्या भाग्यान तुज्या जम्यान ताका येताय. आमच्या भावाक जोसेफ क्रास्ताक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय. ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या भावाच्या मरना वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. बाबा तुजे बजवणेन आनी सस्तेक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी. सर्व आमी सोम्यान आमकां मागूंक शिकयल्या त्या उतरा प्रमाणे देवा बापाक आमी उलो मारया. आमच्या सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या साकराची ककुळट कर. आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका मन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्या थंय एकवट येयलो. तेच परी तुजे काकुळटीन सर्गी देवदूतांच्या वरांत ताका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देवा तूं भक्तीभरीत मागण्या कान दिताय. आज भक्तीन निकेपिल्ल्या ह्या तुज्या साकरा जोसेफ क्रास्ताक विंचलेल्या संगता सर्गींच्या सुखाक वांटो लाभय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
ससना सोभिषेक तुझी खुशी Amen.